आम्ही आता फोंडयाचेर आहा आणि फोंडयार म्हणजे हे उदक वचपाची वाट. These are the lungs of Kalangut, where in the rainy season this entire water from Kalangut market side, Naikawado, Desaiwado, Korbawado, all this water comes. हे उदक घेऊन हिंगासर सारखे या शेताचे मोजसून वचून मेन रिवराक वयता, रिवलेटीक वयता, बागा रिवलेट. सो हिंगासर एन्क्रोचमेंट खूप जाल्ले आहा. आम्ही इंजिनियराक सांगला की लँड सर्वे लेटर करून ही जी दुर्गा जी कोणे बांधलेली आहा आणि एन्क्रोच केल्ले आहा ते डिमार्केट करून काडपाची आणि तेजे भायर आमची रिटेनिंग वॉल बांदून सकला जी झाडां आयिल्ली आहा ती क्लीन करून हे उदक वचपाची वाट सगळी ओपन करपाची गरज आहे. आणि स्पेशली हे सायडीन जे कोणे वॉल्स बांदून रिटेनिंग वॉल्स बांदून फुडें येयल्ले आहा ती सगळी काडपाची गरज आहे. ही मदेकात जी झाडां आहा ती आमी रिटेन करता. तेजे भायर सायडीक 1 मीटर सारकी वाट धरून थिंगा सगळ्याक झाडां लावपाचो प्लॅन केल्लो आहा. लायट्स घालपाचे प्लॅन केल्ले आहा. हिंगा सांजे वॉकवे नियरली फॉर 300 मीटर वॉकवे जाता. ही दोशी वाटेन 300. सो पीपल कॅन वॉक फ्रॉम that road up to this road. कोरबावाडा कडे पासून चलोन वचपाची सांची वाट ही. थिंगा बेंचीजूय आसतले, झाडां आसतली आणि अंडर CSR activity we will tell somebody to put water for these plants and also we will see that the panchayat maintains this area, that is cleanliness. So लोकांनी येवन हिंगा सांचे बसपाक जाता. तशें एक टायमार हो आख्खो नल्ला यूज जातालो टॉयलेटाचे उदक वचपाक. सगळ्यांनी पायपां हाडून घातलेली हिंगा ती काडलेली आहा वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटान. एक्झिक्युटीव इंजिनियर, ज्युनियर इंजिनियर, असिस्टंट इंजिनियर सगळे आयज येयल्ले आहा हिंगा. आमी आढावो घेतलेलो आहा. वी हॅव डन द इन्स्पेक्शन अँड पंचायत मेंबर्स ऑफ कलंगूट, एक्स पंचायत मेंबर्स ऑल्सो, हिंगासरलो वॉर्ड मेंबर स्थानीक ह्या वाड्या वयलो तांकां सांगलेलें आहा हांवें की तुमी हिंगा पर्सनल इंट्रस्ट घेवपाचो आहा कित्याक हो वाडो तुमचो आनी हे वॉटरवे ही प्रोटेक्ट करपाची गरज आहा. एन्क्रोचमेंट करूंक दिवंक आमी उपकारना. हे एन्क्रोचमेंट सगळे काडलेले आहा आमी आनी फुडेंय काडटले. जी हिंगासर सायडीक उरला लेफ्टाक ही कोणें आदी कंपाउंडां बांदून हाडून नल्लान घातलेली आहा ती काडपाची आहा. हे सगळे क्लीन करून अप टू द मेन कल्वर्ट हे आमी फुडें वचपाचें आहा. सगळे एन्क्रोचमेंट काडून म्हाका दिसता बरो व्हडलो नल्ला जातलो. प्लस वॉकवे फॉर द पीपल, प्लस बेंचीस आसतले, लायट्स आसतल्यो. हे सगळे डेव्हलपमेंट जे जाता हे नियरली म्हाका दिसता 2 crore समथींग गव्हर्मेंट स्पेंड करता हेचेर वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट. दीस इज फॉर द पीपल ऑफ कलंगूट आनी हे सांबाळपाचें काम ह्या वाठारांतल्या लोकांनी. बिल्डिंगां खूब येता पूण तेंची पायपां हिंगा घालूंक दिवंक पारना. Dirty water cannot flow into this waterway because this waterway starts from the rains, it goes up to December, January चालू असता flow of water. आणि हे क्लीन उदक फ्लो जावपाची गरज आहा. आणि मेन मेंटेनन्स जे आसतले उपरांत ते पंचायत आणि लोकल लोक हिंगासर रावतात तेंच्यांनी करून दिवपाक जाय. म्हाका दिसता फुडल्या 6 म्हयन्यांक आमी हे सगळें काम कंप्लीट करून पेंट करून बेंचीस घालून लायट्स घालून इलेक्ट्रीक मीटर घालून आमी ब्युटिफिकेशन इनॉग्रेट करतले. आणि ते जाताना म्हाका दिसता CSR एक्टिविटीन कोणें तरी हे एडॉप्ट करपाची गरज आहा. म्हणजे हे पंचायतीन वॉर्ड मेंबरान सगळ्यांनी वांगडा रावन हे कोणाक तरी बरें एक हॉटेलाक दिवपाक जाय, मेंटेन करपाक, क्लीन दवरपाक, झाडांक उदक घालपाक आनी ग्रीन दवरपाक हो जागो. आणि लोकलांक सगळ्यांक फ्री ऑफ कॉस्ट तितून येवप बसप, तुमचे सांजचे वॉक करप, अर्ली मॉर्निंग वॉक करप, सारकी पाथवे बरी टायल्स बीन घालून आमी एकदा कंप्लीट करून हँड ओव्हर दिवपाचें.
आयज हांगा आमचो आमदार येयल्लो आसा, तशेंच WRDचे सगळे ऑफिसर्स हांगा येयल्ले आसा आनी तेंच्यांनी आमकां बरे भाशेन एक्सप्लेन केला. सम लूप होल्स हॅव हॅपन्ड इन दीस प्रोजेक्ट, मातशें वयर सकयल जाला पण तेंच्यांनी रेक्टिफाय करता म्हटल्या आनी वॉट एवर बेस्ट नीड्स टू बी डन इन द इंटरेस्ट ऑफ द वॉर्ड विल बी टेकन अप. And once again I would like to thank our MLA Michael Lobo for taking up this initiative and coming and inspecting this place.